कळंगुटे गौरावाडा वाठारांत रस्तो रुंदीकरण पळोवणी वेळार कळंगूट पंचायतीक बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली दुकानां मेळ्ळी। उपरांत पंचायतीन 23 दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश काडिल्लो। हातूंतली 22 दुकानां मातये भरवण केली आनी एका दुकानधन्यान न्यायालयातल्यान स्टे हाडलो। कळंगुटे पंचायतीन कांय म्हयने पयलीं बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो, अशी माहिती पंचायत सचिवान दिल्या। As per High Court directions, Kalangut पंचायतीन जे डेमोलिशन रोड साइड जे रोड वायडनिंग एरियन जी स्ट्रक्चर आशिल्ली तांकां आमी नोटीस काडली की हाय कोर्ट डायरेक्शन्स तांकां नोटीस सर्व केल्ल्यो की तुमी डेमोलिश करा ते विदिन अ सेटबॅक एरियन जे जितली स्ट्रक्चर्स आसा जवळ जवळ आयज आमी 23 तांकां नोटीस धाडला, डेमोल्यूशन नोटीस धाडला आणि आत्ताच आमकां एक स्टे गावला डायरेक्टर पंचायतीतून तेका आमी हात लावूंक ना आणि उरलेले जे 22 आसा पळय ती प्रोसेस चालू आसा। सगळी शॉपां कसली कसली आसली सर हांगासर? सगळी कमर्शियल जे हॉटेल्स आसा मीन्स रेस्टॉरंट बारीक रेस्टॉरंट आसा, जनरल स्टोर आसा, मागीर हे कोल्ड ड्रिंक शॉप, रोड वायडनिंग एरियन एन्क्रोचमेंट जाला तो आमी पयले सर्वे केली, त्याचे मेजरमेंट घेतलो कितले एक्सटेंड जाला। जो एक्सटेंडेड पार्ट पळय आहा तोच आज डेमोल्यूशन थंय तरी ना, थोड्या शॉपान जास्त एन्क्रोचमेंट आहा, थोड्या शॉपान कमी एन्क्रोचमेंट आहा। अकॉर्डिंग टू जसं आमचो रिपोर्ट केला, सर्वे केला आणि आम्ही जे पंचनामा केला त्या प्रमाणे डेमोल्यूशन जाता ऑर्डरचे अनुसार हायकोर्टाच्या सर। आता खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीज तुम्ही पावला पंचायत? आमचे मध्ये आसा डेप्युटी कलेक्टरचे मामलेदार आसा, मागीर व्हिडिओतल्यान आमचो URA आसा, मागीर पुलीस आसा, तशें लायटीची डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसा।